यशस्वी पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी यांच्या 75व्या वाढदिवसानिमित्त गोंय राज्यात जी नमो युवा रन आयोजन केले आणि ही आयोजन करपाची संद आमकां आज उपकार मानता की ही नमो युवा रन जी आसा ती खूप बऱ्या पद्धतीने यशस्वी जाल्ली आसा। सहकार्यान आमचे नमो युवा रन जी आसा ती यशस्वी जाल्ली आसा। खास करून जे आमचे युवा मोर्चाचे सगळे पदाधिकारी सगळे कार्यकर्ते आसा सगळे आमदार मंत्री आमचे त्या पार्टीचे सगळे अध्यक्ष आणि बाकीचे सगळे पदाधिकारी यांच्यानी मेळून जी गोंय राज्यात ही एकमेव अशी नमो युवा रन जी आयोजन केले आणि ती यशस्वी झाली। भारत देशभर माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांचा 75 वाढदिवस 17 तारीख झाला आणि त्यानंतर 15 सुरू झाला आणि आज 21 तारीख संपूर्ण देशभर 75 कडे असे नमो युवा रन आसा। त्याचाच एक भाग म्हणजे आमच्या गोव्यात आणि तो बिचोलेन आसा। सगळ्यात पहिले आमचे भाग्य आसा की तो बिचोलेन आसा हा आमदारान आता म्हाका ऑर्गनायज करपाक मेळ्ळें, खूप बरें दिसता। हो नमो रन जो असलो युवा रन हाचो जो मेन टॅगलायन आसली ती नशा मुक्त भारत, फिट इंडिया फिट गोवा। आमकां ह्या रना मार्फत फक्त फिजिकल फिटनेस न्ही तर आमकां एक मेसेज दिवपाक जाय की तुमी नशे पासून दूर रवा, ड्रग्सा पासून दूर रवा। आमची जर भावी पिढी आमचे जर भावी देश आमचे गोंय जर फुडें सरू जाय जाल्यार ड्रग्सा पासून आमी दूर रावपाक जाय। जाल्यार युवा वर्गाक आमच्या देशा बद्दल आणि माननीय नरेंद्र मोदीन मारिल्ल्या उल्या बद्दल कितली संवेदना आसा ती कळटा आणि म्हणून आयची जर सगळ्यांत जर व्हडली जर शाबासकी आणि जर ताळी जर कोणाक जर मारपाक जाय जाल्यार हांगसर जमिल्लो हो सगळो युवा जो वर्ग आसा त्या युवा वर्गात मारपाक जाय। भारत ज्या तरेन प्रगती करता ताका खीळ घालपाचें एक व्हडलें कारस्थान चलता। सबंद गोंयच्यान ह्या रनाक सामील जाल्ले गोंय भरले युवा सगळे सिनियर सिटीजन दिव्यांग भाव आनी भयणानो, सगळ्यात पयलीं हांव युवा मोर्चाचे अध्यक्ष केळकर आनी तांची संपूर्ण टीम हांचे अभिनंदन करता, कारण एक बऱ्या तरेचे युवा रन हांगा ऑर्गनायज केले आणि जशें माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या 75व्या वाढदिवसाच्या निमित्तान सबंद देशभर 75 जाग्यांचेर अशा पद्धतीची रन ही सुरू जाल्ली आसा।